आम्ही खऱ्या अर्थात जर श्रद्धांजली दितले आसत जाल्यार हे गोंय स्वच्छ सुंदर दवरुया. हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की गोंय हे माणकुलें ल्हानशें राज्य, हे राज्य आमकां सातत्यान जर तेजी आनीक आनीक प्रगती करपाक जाय आसत जाल्यार आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर उदरगत करतले. पण म्हाका दिसता तीच उदरगत त्याच पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय सगळ्या बाबतीत, स्वच्छतेच्या बाबतीत, सर्वधर्म समभावता हांगा मेंटेन दवरपाच्या बाबतीत. आणि ही टुरिस्टीक स्टेट म्हणून फक्त भारत देशांत न्ही तर जगाच्या नकाशाचेर गोंय हे सगळे जाण वळखतात. पुराय कदाचित भारत देश म्हटलो काय गोंय अशेंय म्हणपी टुरिस्ट आसा. थंयसर सर्वधर्म समभावता मेंटेन करप ही गरजेची आसा. आणि एक फ्रीडम स्ट्रगलाक जेन्ना तेणे एक उलो मारलो आणि जे कॉन्ट्रिब्युशन तेगेलें आहा ते सगळे आमी आज उगडास करपाक आमी मुखार सरले. हिज ऑटोबायोग्राफी जी एक तेगेली आहा, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स बाय ट्रूथ, is an inspiration, and I believe that every Indian should be inspired by this autobiography. Today, J. Mahatma Gandhi, what he taught of a modern India, are we really heading towards that? He always said that poverty is the biggest form of violence, and he worked towards eradicating poverty.